आज तुम्ही आयले आसा पत्रकार म्हजे भाव म्हणून तुमचे उपकार मानता म्हटल्यार खातीर हांव सांगपाक सोदतां कित्याक आपयलें तुमकां. फर्स्ट म्हटल्यार हे आमचे मडगांव जो पळय सोपो काडिल्लो सोपो टेंडर तातूंत एक आमकां विचारपाचो अधिकार आसा म्हणजे हातूंत 25 तारखेक एक 3 जाणांनी बिडींग घातिल्ली. एक तुका होम कन्स्ट्रक्शन, वायल्ड सेक्युरिटी आनी म्हाळासा म्हणून. तातूंत 25 तारखेच्या हाजेर जो प्रमाणे म्हाका ते मेळ्ळा त्या प्रमाणे पेपर तुमकां दिल्ले आसा ऑलरेडी. ताजेर होम कन्स्ट्रक्शनाक ऑलरेडी ताणें रिजेक्ट केल्लें आसा कित्याक ताचें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सारकें दिवना म्हणून. 25 तारखेक जर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दिवना जर जाल्यार 26 तारखेक ताजेर आनी म्हाळासाक तुका एडमीट केल्लें आसा ताणें. म्हाळासा आनी वायल्ड सेक्युरिटी चीफ ऑफिसराक आनी हाजेर एटीओ आनी एओ आमची तांची सिग्नेचर आसा. आनी 26 तारखेक तुका परते ताजेर जी हेका होम कन्स्ट्रक्शनाक परते ते एडमीट करतात आनी म्हाळासाक भायर मारतात आनी वायल्ड सेक्युरिटी भितर दवरतात. म्हणून हांव कितें म्हणटा, जेन्ना 25 तारखेक तुमी भायर मारतात ताची सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन ना म्हणटकूच जाल्यार 26 तारखेक होम कन्स्ट्रक्शनाक परते तुमी कशें घेतले भितर. 25 तारखेक जर तुमी ताका जर भायर मारून 26 तारखेक जर घेतले भितर जाल्यार तुमी सर्टिफिकेट ताची खंयची घेतली. ताणें जर सर्टिफिकेट दिवना जाल्यार हांवें आयकलें त्या प्रमाणे हांवें एटीओ विचारिल्लें आमच्या जाल्यार एटीओ म्हाका सांगपाक म्हाजें मातशें हें आरोग्य सारकें नाशिल्लें तरी आसतना ते फोन केलो ताका कित्याक ते थोडे जे कोण आसा पळय म्हाळासा बीन म्हणटा ते आनी होमी बीन म्हाजे वळखीचे म्हणटा ते म्हणपा लागले आमी काय म्हणपा लागलो हें दिवना आशिल्ली होम म्हणपा लागलो. जाल्यार एटीओ म्हणपा लागली जशें ताणें सर्टिफिकेट दिना ताजेर ओल्ड सर्टिफिकेट कन्सिडर केली म्हणपा. बरें, ओल्ड सर्टिफिकेट जर कन्सिडर केली जाल्यार हांव कितें म्हणटा, होम कन्स्ट्रक्शनचो कोण ओनर आसा ताणें तुमकां एप्लिकेशन दिलें 25 तारखेक आनी 25 तारखेक क्रिसमस आशिल्लो. तेच एप्लिकेशन दिलें इतलें ऑलरेडी आसा. एप्लिकेशन 26 तारखेक रोखडेच तुमी ताचें कशें एडमीट केलें. जर ताका भायर मारिल्लो जाल्यार ताका भायर मारिल्लो न्ही. हांव कितें आसा, नवो कोणाक कॉन्ट्रॅक्ट मेळ्ळा कोणाक सोंपो आतां तेजे अगेन्स्ट ना आनी म्हाका तें पडोन गेलें ना. हांव म्हणटा जो कोणाक न्याय आसा तो सारको दिवचो. तुमी म्हाळासा म्हणटा ताका भायर मारलो आनी कितें केलें म्हणटा ताजेर सर्टिफिकेट दिल्ली ताका टॅक्निकल बेसीचेर खंय भायर मारलो. हांव चीफ ऑफिसरा कडेन उलयलो जाल्यार चीफ ऑफिसर म्हणटा तें सगळें सारकें आसा. हांव म्हणटा सगळें सारकें आसा, बरोबर आसा. कौन्सील आमचे BJPचे आमचो चेअरपर्सन दामू शिरोडकर आसा ताका आमी ह्या जवळ ऑर्डिनन्स हात वयर काडून सगळें हें केल्लें आसा. विचारपाची गोश्ट अशी म्हटल्यार अन्याय कोणाचेर जावपाक जायना आनी आमी तें खपून घेवपा ना. आनी सद्याच्या परिस्थितीन जाला कितें, चीफ ऑफिसराच्या चेंबरान एक इंजिनियर बसलेलो आसता थंय. आतां ताका एडॉप्ट कसो केला तो तुवें भितर खबर ना. हियरिंगाचें तो पळयता, माती खबर सगळें तो पळयता. म्हाका आमकां कांय कळना. तो एकदां बरें ऑफिसरांक भायर सुद्दां वच म्हणटा. एक्चुअली ताका तो अधिकार ना. तो आपूण जावन म्हणटा मातसो राव भायर राव बरें ऑफिसराक. एकदां हांवें पळयलां की एटीओ जो आसा आमचो राणे म्हणून आशिल्लो ताणें अक्षरशा ताणें केस चालू आसतना तो चुकून आयलो भितर मातसो भायर राव म्हणपालो. हे चीफ ऑफिसरान ताका सांगप पूण हो ते बसून सांगता कळ्ळें तुका. म्हणून ताका विचारलें हांवें तेन्ना, अरे तूं कित्याक हें करता, चीफ ऑफिसराक सांगून न्ही मागीर सीओन ताका शटअप केलो मातसो. म्हणून हांव म्हणटा हो इंजिनियर जो आसा तो खंयूय तरी मिसगायड करता चीफ ऑफिसराक. भितर तो विनय देसाय म्हणून एकलो बशिल्लो आसता हितून, तो खंयूय तरी तो मिसगायड करता. कित्याक जाणा, पयरचेच प्रकरण अशें घडलें की जे ओल्ड हांगा आमचे PWD कडेन इश्यू जालो. साईश आमचो राज्याध्यक्ष म्हणजे BJPचोच आमचो तो एक बरो कार्यकर्तो आनी आमचो हाजो पंच आसा सद्या खंयचो रुमडामळ काय दवरले खंयचे. ताणें असो इश्यू केलो की गाडे काडटाले ते पंचायतीचे, ती एरिया खंय पंचायतीक पडटा. पूण लज अशी जाली आमकां की ताणें ओपनली नांव हे विनय देसायाचें घेतलें की म्युन्सिपाल्टी इंजिनियरान कोणाक फोन केलो आनी तो फोन आपणा दिलो आनी तो सांगता ताका की ते गाड्या थंयचे तूं काडनाका. हांव इतलें विचारपाक सोदतां, ते गाडे काडनाका म्हणून सांगपी हो विनय ताका कोण. बरें, ताका तेकून व्हड जर खंयचो पडटा तो महेश आमोणकराचो पडना, सदानंद नायकाचो पडना, कोणाचो पडना. तो व्हड तेकून पडटा आमचो नगराध्यक्ष दामू शिरोडकराचो. एक्चुअली त्या टायमार ताका ते इंजिनियराक विचारपाची गरज आशिल्ली नाल्यार ताका एटलिस्ट शिवन मेमो इश्यू करपाची गरज आशिल्ली. बाबा तुवें ताका कित्याक फोन केलो, तुवें म्हणजे ताका फोन केलो त्या मनशाक विचारपाक आशिल्ली. ताचें नांव आयलें न्ही ओपनली, नाल्यार कोणाचेर तर कंप्लेन फायल करपाची गरज आशिल्ली. म्हणजे ते गाडे ते आसूं इलिगल म्हणटा तो सांगपी. म्हणजे हे मडगांवचे सगळं हे भानगडींनी आतां चीफ ऑफिसराचो कॅबिनान बसता, सगळें इन्स्ट्रक्शन दिता, हितून ते भानगडीन तो इनवॉल्व आसा. म्हणजे सारकें एलिगेशन आसा म्हाजें
कित्याक आतां पळय हांगा काल एक बरो इशू जालो की एक ते ज्युसाच्या सेंटराचेर येवन केलें बरें काम केलें, भायर बाग घातिल्ले काडले बरो आसा. फुटपाथीचेर बोळा बाळ मारून मारून थकलो, फुटपाथीचेर आतां ते बसता सगळे आनी ते सगळे मॅस करून उडयता. हायकोर्टाची ऑर्डर आसा त्या प्रमाणे सगळे कोण आयकना. फाल्यां हांवें बोळा मारिल्लो ते कोण मरत परीक स्टेट बँके कडेन एकली बायल मेल्ली म्हणून हे ते बसता. सांजचे मागीर पेडा कडेन 6 काय 6:30 चालू जाता, रस्त्यार सगळे बसतात आनी विकता भाजी. आतां हांव म्हणटा सोपेकाराक चान्स पडलो ते घेवपाक तो घेतलोच सोपना न्ही, तो कसो घेता मायज घेता ते आमकां पडोन गेला. पूण रस्त्या वयले काडपाचें काम चीफ ऑफिसराचें. पूण आतां हेंचें बीन सेटींग तो इंजिनियर करता काय म्हण डावट आसा आमकां आतां, कित्याक तो असो बसोन ते भानगडी करता म्हणून. म्हणटूच हे सुद्दां भानगडीन आतां पळय जे आसा सोप्याचे भानगडीन हेतून खंय तरी ते इंजिनियर आसपाक शकता अशें हांव 100% सांगता. कित्याक हो सोपो जो जाला तो रॉंग जाल्लो आसा आनी हातून चीफ ऑफिसराक आतां हांवें मागतलो आनी चेअरपर्सना कडेन आमी रिटर्न दितले सगळे कावन्सिलर की आमकां हेजेर स्पेशल मिटींग जाय आनी आमकां उत्तर जाय. कित्याक तो नवो सोपो घेतला बाबडो ताणें कितें पयशे भरले आसतले, ताजे पयशे बुडपा जायना पळय तुका न्ही. म्हणटकूच जे पळय सोपो दिला आनी कोणें पळय सोप्याक केल्ले माळ आसा म्हणटा ताणें तांचेर अन्याय जावपाक जायना. नाल्यार हो सोपो तांच्यांनी कॅन्सल करपाचो चीफ ऑफिसरान तेज्या प्रमाणे आनी तो आन्सरेबल आमकां कावन्सिलरान. कित्याक हेजेर सारकें ओपनली दाखयता 25 तारखेक तूं होम कन्स्ट्रक्शनाक भायर मारता तेजी रेशन सर्टिफिकेट ना, 26 तारखेक तेजें आसा म्हणटा. जेन्ना तूं होम कन्स्ट्रक्शनाचेर हें घेना एप्लिकेशन घेना मागीर तो आयलो कसो पडतो भितर आनी तूं तेजी सर्टिफिकेट लावपी कोण. ही सर्टिफिकेट लावपी सांगपाक बुद्ध दिवपी चीफ ऑफिसराक कोणी तरी आसा न्ही. आनी बुद्ध दिवपाक ताचो पुये कसो वापर हें जाता, फुडें फाटीं शेपडी कशी भोंवता तो इंजिनियर तोच. आनी हेजेर हांव आमचो मंत्री जो आसा विश्वजीत राणे तेजे आनी म्युनिसिपालिटी पडटा आनी आमचे चीफ मिनिस्टराक सुद्दां डॉक्टर प्रमोद सावंत की आमचे बेश्टें नांव BJPचें नांव पिड्ड्यार जावपाक जायना, कावन्सील आमचें चालू आसा, हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा, अत्यंत गरज आसा. कित्याक बारीकशा लोकांक तांकां टार्गेट करून तेंचे कडेन एक्स्ट्रा पयशे आनी तांकां हें करून हांव जाल्यार रेडी ना मडगांव. कित्याक खुबश्या लोकांचो फोन येता आनी कितें येता आमकां टार्गेट करता, आमचे कडेन पयशे उबारतात, चड उबारतात. जे म्युनिसिपालिटीचें कितें आसा त्या प्रमाणे तेंच्यांनी करपाचें आनी कशें पळय टेंडर दिवपाचो तो रिटेंडर करपाचो आनी सिंगल टेंडर कॅन्सल करपा जाय हें तर म्हाजें मागणें आसा. आनी हें फ्रॉड केला जाल्यार ह्या मनशाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय. हेजेर ज्यो सायनी कोणाच्यो आसा त्यो एक ATO आमची आसा मिसेस सीमा वेळीक म्हणून आनी ATO आसा आमची रियाजी नायक म्हणून आनी एक सायन आसा आमची चीफ ऑफिसर मेलवीन वाज म्हणून हेजेर अत्यंत गरज आसा इन्क्वायरी जावपाची. आनी आतां आमी वचून भितर एप्लिकेशन दिताले आनी चीफ ऑफिसर रिक्वेस्ट करतले आमकां हेजेर स्पेशल मिटींग जाय विदीन 8 days म्हणून आमकां सारकें दूध का दूध पानी का पानी कळपाक जाय. हेतून कोण इनवॉल्व आसा ते बेश्टे आमी आमचे कावन्सील आसतना चेअरपर्सनाक रिक्वेस्ट करता हेतून नांव पिड्ड्यार जावपाक दिनाका म्हणून. देव बरें.